आमच्या या पिल्ला गावान आमकां उदकाचे सदांच त्रास. एक दीस उदक येयले 2 दीस आमकां उदक नासता आनी खंयसरूय आमी कितें हें करतली जाल्यार आमकां उदकाचे खंयसरूय वचपाक सुद्दां येना. एक वयर हें आसा पूण तें सामकें वयर कित्याक आमकां थंय वचपाक चडपाक सामकें वयर जायना. तितून करून आमकां मागीर उदकाचे हाल जाता. खावपाक तर आमकां उदक ना. उदक कितले वर येता? उदक 2 वरां अशें येता. आनी हे हांगा आतां 2 महिने जाले तेंच्यांनी हें करून थेयला, खड्डो मारून थेयला, ते सारखे करना. हे आमी हांगा घर बांदता. आमकां मागीर ते हेजे त्रास जातले उदकाचे. हे तर भितर गेले जाल्यार सगळें उदक आमकां भितर घरान वयतले सकल. अशें आसता. पूण आमकां उदक सर्वदा फळदेसाय. आमकां उदकाची सोय करपाक जाय हांगा तेंच्यांनी. बसीचो तसो आमकां प्रॉब्लेम, उदकाचो प्रॉब्लेम. आमच्या गावान उदक ना आणि मेन म्हणल्यार आमकां साळावले डॅमाचे उदक जे आसा ते आमकां लागीं आसा पण ते आमकां उदक पावना. आमकां ते चिखलात ते न्हंयेचे उदक येता पण तेंय सारकें येना. एक दीस येयला 4 दीस उदक येना आनी समज खंय पायप फुटलो आसा जाल्यार कोणूच पळोवपाक येना. तो आमी वचून तांकां इन्फॉर्म करचें पडटा की पायप फुटलो आसा म्हणून. तशेंच आतां 2 दीस जाले हांगाय पायप फुटलो आसा तो म्हणटा आपल्या कडेन मटेरियल ना. मटेरियल नासतना ते काम कशें करतले? आमी तांकांय फॉल्ट म्हणना, तेंची फॉल्ट म्हणना, पण जे ऑफिसर बसतात तेमी चॅक पळोवपाक जाय येवन ते मटेरियल दिवपाक जाय. ते मटेरियल नासतना काम जावपा नाय. त्या भागान आमकां फक्त त्रास आसा ते उदकाच्या रस्त्याच्या लायटीचे. हे 3 अजुनूच ह्या भागान जाल ना. कितलेशे आमदार येवन गेले, फक्त आश्वासन दिन गेले. आता हो खड्डो बांदून दवरला साधारण 2 महिने जाले. हांगा भुरगीं खेळटा आनी प्लस हो बस स्टॉप. हांगा बस जेन्ना टर्न मारतात त्या बसी सुद्दां हांगा त्रास जाता. म्हणटा हो विचारीत जाल्यार ते म्हणटा सामान ना म्हणटा. उदक हें खरें गरजेचें आनी ह्या गरमे दिसांनी उदक खूब हें आसा. आमी मोर्चा सुद्दां कितले काडले PWD ऑफिसांक. तरी आसतना ह्या भागान आमकां उदका त्रास ते त्रासच आसा. दुसरें म्हणल्यार आमकां लायट अजिबात हांगा उरना. 1 वर सुद्दां सारकी ती रातची आतां गरमे दिसान लायट ना जाल्यार कितले त्रास जाता हे प्रत्येकाक खबर आसा. आनी मदली वाड्यार जे आमचो मदली जो वाड आसा त्या वाड्यार तर एक अर्दवर सुद्दां सादारणशें उदक मेळना. म्हणून म्हाजी मागणी आसा की आमदारा कडेन जे आतां सुभाष फळदेसाय आमदारा कडेन मागणी आसा की जाता तितलें बेगीन तरी ह्या पिल्ला भागान लक्ष दिवचें. तुमचें नांव कितें? मंगेश देविदास. कावरी पिल्लू सरपंच समीक्षा गांवकर. आमच्या गांवां म्हणटा इश्यू म्हणटा लायटीचो आनी उदकाचो. आतां 3 दीस जाले आमकां हांगा लायट वयता. 11 नंतर लायट वयता आनी सपोज आमी लायटमॅनाक जर फोन केलो जाल्यार लायटमॅन सांगता आमी 10च्या नंतर ड्युटी ऑफ म्हणून. ती लायट वयता ती 11 खंयच्या टायमार? रातच्या टायमार वयता. आनी लायटमॅनाक सपोज फोन केलो जाल्यार ते म्हणटा 10 जाली म्हणटा आमी ड्युटी ऑफ म्हणटा. मागीर आमी जेई फोन करून लायट अरेंज करता आनी एक येता ना येता. तशी राती आमगे लायट आतां राती 11 गेल्ली. आतां 11 जावपा येयली आजुनी लायट ना. अशें कितले दीस जाले आतां हें जाता? आतां 2-3 दीस जाले कंटिन्युअस जाता. आनी मेन म्हणल्यार कितें जाता लायट ना म्हणटकीर दुसरे दिसा उदक आसना लोकांक. मागीर उदक ना म्हणटकीर लोकांक बोवाळ आसता. पयर जशें गुडी पाडवा त्या दिसा लोकांक उदक ना जालें. ते लायटी मोटर चालू आसता आनीक लायट नासल्या कारणान तो उदक भरपाक शकना आनी दुसरे दिसा लोकांक उदक आसना गांवांनी. आनी मेन म्हणटा कितें जाता गांवांतली म्हणटा इश्यू म्हणटा लोक हें सिरियसली घेतना. गांव आसात न्ही अशें म्हणून सिरियसली घेतना आनी मागीर तशें उरता इश्यू. आमी सांगता हें करता म्हळ्यार जेई सांगून आमी करता. तशें आमी गांवांतली लायट्यो स्ट्रीट लायट्यो ह्यो त्यो पेटना. त्यो आमी कितले सांगले लायटमॅना जावं हें तें कोण हें घेतना रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतना. आतां उदकाचो इश्यू आसा पळय तो इतले वर्सां तेजेर पंचायतीन कितें फुडाकार घेतलेलो? म्हणल्यार
सांगले आसा सगळ्यांक वचून सांगता आमदारांक हेंकां तेंकां कोण हें करना. अशी खूब वर्स जाली फाटी लायटी हेचो उदकाचो इश्यू हो आसाच. रिटर्न बी दिल्ले असो तांकां हय सगळे दिले केले कडेन आसा कोण सिरियसली घेतना.